स्पीकर सर, हांवें काल टॅरी बरोबरचो MOU सर्क्युलेट करता म्हटलेलो. ऑलरेडी टॅरी बरोबरचो MOU सर्क्युलेट केला काल. Under rules 49(2) of the rules of the procedure and conduct of business of the House, I would like to postpone unstar LQ number 13, Animal Husbandry and Veterinary Service fixed for reply today to the next assembly session. स्पीकर सर, जस्ट नेक्स्ट सेशन जावपा आनी हे ना Next week. नेक्स्ट वीक. स्पीकर सर, अजून एक नीती आयोगाचो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इकॉनॉमिक टाइम्सान पब्लिश केला. ओडिशा गोवा इज अमॉंग्स द टॉप 10 परफॉर्मर. जस्ट कळपाक जाय म्हणून सांगता हेतुल्या हातूंतल्यान तोय बी सर्क्युलेट करचो नीती आयोगान स्पेशली. हय, इट इज एन अचीवर ऑन ओडिशा गोवा आणि झारखंड. स्पीकर सर, एक जेन्ना you have given the chance to the chief minister, it is my duty also to say माननीय आरोपी बसा every time you are not allowing me to say. स्पीकर सर, just one हे आता सिलिंडरा लागून चोड बोवाड चल्ला. स्पीकर सर, तू एक पॉलिसी एकच मिनिट. स्पीकर सर, परत एकदा म्हणजे डॉमेस्टिक सिलिंडर जे आहा पळय न्ही ते अवेलेबल आसा. ओके, फक्त आमचे कमर्शियल सिलिंडरांचो प्रॉब्लेम सुरू आसा. बट आमी वी आर इन टच विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तांच्यांनी एक एक्झिक्युटिव्ह कमिटी काडल्या 3 सेक्रेटरींची. सगळ्यां रिपोर्ट घेतला. आमी टॅकल करता. म्हणजे म्हणल्यार फक्त जे स्पीकर सर आमी हॉस्टेलाक जे रावपी आमच्या सगळ्या इंडक्शन दी. स्पीकर सर, सगळ्या घरा इंडक्शन दी. तुका जाय ना तू इंडक्शन ऑर्डर कर. सगळ्या एक इंडक्शन दी. अशा पद्धतीन सिलिंडर मुखेलमंत्रीन जे स्टेटमेंट केला राईट फ्रॉम डे 1 जेन्ना हांव कोता लोकां मत भंय जाला एक म्हजी गॅस स्कीम येवपा हा का म्हणून तेजेर वार मारपाचो सायकली पंप म्हजो इंडक्शन म्हजो इंडक्शन आणि फ्री इलेक्ट्रिसिटी हे दी तू आता. लाईन आहे. स्पीकर सर, सगळ्या लोकांनी वचून आत्ता पॅनिक जावन लायनीक उबे रावपाची गरज ना. हो प्रॉब्लेम रिझॉल्व जातलो. तुम्ही कोविडा टायमार कित केले ते लोकांक खबर आहा. पॅनिक जावपाक गरज ना म्हणू नाका. भुरग्यां इस्कुला वचपाक जाय आणि ब्रेकफास्ट करपाक जावो. भुरगीं आज येयले ती गॅसीचे ब्रेकफास्ट कोण येयले सर्क्युलर कार्ड क्लियर कर. कित कोता ऑफिशियली माचे स्टेटमेंट 1C. I would like to take question 1C. 1C. Speaker sir, answer is as loaded on computer. स्पीकर सर, आज जेन्ना आमी हे डिमांड सप्लाय गॅप अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ ड्रिंकिंग वॉटराचेर हे LAQ येता. हांव काल रातीको 11:30 घरा पावला आनी म्हाका 2 बालद्यां उदक घालून दवरलें. कित्याक करमण्या आमगेले जॉर्ज वाड्याक उदक ना. सालजोरा पायपलायन डॅमेज जाल्ली आनी ती डॅमेज जावन 4 दीस जाले आतां उदक ना आनी दे आर ट्रायंग टू रिस्टोर दीस. आनी हांव आमदार जावन आमी बालद्यान उदक नावन आज येयलो हांव हिंगा आनी आज हे LAQचे उलयता. आनी परिस्थिती जे JEI AEI हे सगळे जाणाय डिव्हिजन 3ची. सो हे परिस्थितीचे जेन्ना वयता स्पीकर सर, जो रिप्लाय तुमी दिला इन दीस LAQ, इट एक्सपोजीस द फंक्शनिंग ऑफ दीस डिपार्टमेंट. इट क्लियरली शोज that Goa's water supply system is damaged and is operating under significant infrastructure stress. Despite, it also reveals a sector in structural crisis, not from lack of water, but from institutional failure, chronic underinvestment, and systematic evasion of accountability, Speaker Sir. It is therefore not just an admission of technical shortcomings, but a mirror reflecting the collapse of governance in sector vital to daily life. Speaker Sir, the government admits that the current water demand in the state is 695 MLD, while the actual supply of water is only 633 MLD, leaving a shortfall of 62 MLD. This shortage exists even though the state claims that we have adequate water sources, which indicates that the real problem lies in the treatment capacity, distribution infrastructure, and network losses rather than availability of raw water. Speaker Sir, a major concern highlighted in the annexure is the age
is the age of the pipelines. आमगेले भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्खे सालसेतीन जी पायपलायन आज सध्या आहा ती ऑलमोस्ट 35 years to 40 years ओल्ड. भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोंते क्रुजान पायपलायन घायली. त्याच्या फाटल्यान तुमगे सगळे फ्रेंड येले आनी पायपलायन चेंज केलो ना. ते फुटबॉला पयशे घेवन गेले तुमकां सोन पूण उदका पायपलायन तशी सोडली स्पीकर सर. सो आज हे परिस्थिती आख्खे गोंय जाल्ली आसा स्पीकर सर. इन 1980s 1976 ह्यो पायपलायन चेंज केल्ल्यो. अजून पुसान ह्या सरकारान हेजेर लक्ष घायलें ना. आनी जेन्ना आमी फायल घायल्ल्यो आय बजेटाची अप्रूव्ह जाल्ल्या 24-25 की बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 crores पायपलायन्यो आमी प्लॅन करून घायलो आय पूण त्यो फायनान्सा वचोन आज हाडटल्यो आय. हे इतलो प्रोसेस करूनय जेन्ना आमी घालपा आनी चेंज करपा मुखार सरताय तेन्ना फायनान्सा ज्यो पास जालो आय दोलो आय त्यो फायल पास जायनाय. आणि टुडे वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम because the condition of infrastructure also explains why only about 26.5% of consumers in Goa receive 24/7 water supply, while many areas receive only 2 to 6 hours a day. At the same time, the government is proposing new water treatment plants that will add around 325 MLD capacity. But many of these projects are still under construction, partially completed or in early stages. For example, the 30 MLD plant at Tue is only about 63% complete. The 15 MLD plant at Pilar is only 10% complete. Several other projects are expected to be completed only by 26 and 27. In such scenario, because will the government able to provide water supply round the clock? My first supplementary very specific. Will the minister able to table constituency wise the exact daily hours of supply and the names of the constituencies where supply is below 8 hours? And if he cannot table, will he admit that the department has failures in monitoring this and that the department has to fix these failures? One is infrastructure failures of replacing the pipelines and one is to fix the flow meter. तुका जरी तर हे आज टेबल करपा जायना जाल्यार हे फ्लो मिटर आनी हे 30-40 years पायपलायनो चेंज करपाचो कितें प्लॅन तुगेलो हो व्हाईट पेपर तुवें आज मांडचो. स्पीकर सर, उदक हे एक अत्यंत गरजेची वस्त. इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर is a very important component in our day-to-day life, and it's because of that if any one single house in a village, if they have a कित्याक लागून जर फेल जाले जाल्यार तो आवाज जातलोच. But as of today, as you have said, we have the estimated requirement of 695 MLD of water, as against we supply 633, leaving behind 62 MLD of water shortage. Other to get rid of this, we have been trying to put another 325 MLD of water by December 26. आणि या मे महिन्याच्या पर्यंत आमकां दिसता की another 150 MLD we will be able to flush. So in this such circumstances, we will not have any water shortage as such. But of course, तुझे वेळलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलें जर जायत, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयलें जर जायत, there are 6 village panchayat, 6 places you will find 24 hours of water supply. आता केन्नाय तरी एक पायपलायन, एज यू हॅव एडमिटेड, कित्याक रस्तो फोडलो, पायपलायन घालता आसतना रस्तो तुगेले केबल घालता आसतना रस्तो फोडलो, इलेक्ट्रिसिटी घालता आसतना रस्तो फोडलो, इवन तुगेलो रस्तो फोडटा आसतना रस्तो करता आसतना रस्तो फोडलो. फॉर ऑल रिजन्स आमी पळय रोखडे हे जातात कळ्ळें. पायपलायन गेट्स बस्ट आनी एक फावटी पायपलायन फुटले जर जायत जाल्यार तो प्रेशर वयता, परत इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर जाल्यार वता. So this is beyond our reach. So for that, तो ते 2 बाजल्यान उदक न्हांवन येयलो हे केन्ना खंय केन्नाय जावपाक शकता. फॉर दॅट रिजन आमच्या हातून भितर आय विल जस्ट रीड आउट. As per GOI norms, the recommended per capita supply level shall be 135 LPCD. But as of today, we provide 200 LPCD. आमकां एक मनशाक आमचे स्टँडर्ड आसात. इन रुरल इट इज 75, इन सिटीज इट इज 135. Even if you calculate the population of 16 lakhs and over and above floated population of 25 lakhs,
Even then, our requirement does not go beyond 600 MLD. But as of today, because of the problems that you have cited, because of old pipelines, leakages are there are non-revenue waters, maybe because of some reasons that we are going to identify and we will rectify the things. But as of today, ज्या रितीन तुम्ही प्रेजेंट करतात, that is not the situation. In Welding constituency and in Banavli constituency in south, most of the villages have 24 hours of supply. आता आम्ही what we treat ourselves and presume, आमच्या हातून भितर केले जर जाय जाल्यार आम्ही एक तुका कनेक्शन दित आसतना एक डिक्लेरेशन घेतात that a consumer should have at least 3 days ताजे स्टोरेज टँक तांकां आसपाक जाय. When we say that 24 hours supply, पायपां केन्नाय टॅप ऑन केलें जर जाय 24 hours supply जावपाक शकता. But what we presume, तुका एक फावटी 3, 5, 7, 8 वरां उदक दिल्या उपरांत तूं तें उदक टँकान घालून दवरतलो अँड 24 hours न्ही, तुका 78 hours उदक मेळपाक जाय इतल्या प्रमाणात उदकाचे पुरवण आमी तुमकां सगळ्यांक करतात. बट इवन देन एज यू हॅव सेड, बारीक बारीक कारणाक लागून ओल्ड पायपलायन्स आसात त्यो बस जातात आनी तातूंतल्यान केन्ना केन्नाय प्रॉब्लम येतात. आय डोंट से नो, बट क्विकली आमी त्या आमचे इंजिनियर्स, आमचे स्टाफ आसात, आमचे जे टेक्निशियन्स आसात, दे गो अँड दे रिपेर अँड दे रिस्टार्ट युअर फ्लो. नाव हे डिपार्टमेंट आसा ते विक्टीम ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. There may be no coordination between the department when they take up any of the work. Let us say road construction, laying of electricity cables, laying of other cables, ताचे खातीर जाता. But we ensure that in another 3 months' time, most of the south and the north will have sufficient water and we will not have to cry for water. The only thing is the coordination is required. We have spoken to the Honorable Chief Minister to get any work which is getting disturbed the pipeline. जाल्यार आमी परत एक फावटी करतले. For your information, I will just read out. A family of 5 members would require 675 liters of water. As per the Goa Provision of Water Supply Rules 2023, the consumer shall be responsible for providing water storage capacity minimum 3 days water requirement. It is advisable that the storage at least of 1 day is maintained so that water is collected during allotted hours. The supply levels in Goa far better than Juvainums. The collected water can be utilized 24/7. आता हांव तुमकां सांगता, I will give you the statistics of my department. आमचे जे first 0 to 4 hours आसा पळय न्ही, supply is only 9.4% of the consumers. We supply 4 to 8 hours to the extent of 44% of the consumer, 4 to 8 hours. 8 to 12 hours, we supply 13.3 hours on an average of consumer. And we supply 26% of Goa's population is supplied with 24 hours of water supply. केन्नाय टॅपाक गुणायले जर जायत उदक येता, not the tankers तुगेले storage in tank. So this is what I would like to give you. See, another thing, आमचे जर tariff details पहिले जर जायत जाल्यार first 15 units we charges at 4.25 and that attributes about 35.53. Major population comes under this. ताजे फाटल्यान 15 to 20 units consumers we bill it as 10.94, wherein पहिले 15 units आसात ते तांकां 4.25 पासूनच मेळटा. Third is 25 to 40 units consume करतात, ताका 18.23 rupees per unit आमी चार्ज करतात. On an average आमी पहिले जर जाय जाल्यार साधारण खंयचोय कंज्युमर जालो जर जायत, however big consumption, big maybe large consumption, ताका 8%च्या वयर वचनात. Listen, हांव इतक्या खातीर सांगता, it is not for you, but all the public should get sensitized, educated about the usage of water. सांगील त्याचो आन्सर दिवं, मागीर टॉपिक क्लोज जाता. You are telling me everything. I have as a given you new answer. minister, If as a you new further- minister, we were expecting from you, speaker sir, answer ऐकीत मागिला. No, फ्लो मीटर कितली घालपा जाय? पुणे पाइपलाइन 30 years 40 years जो पाइपलाइन आहे तो तुवें कित प्रपोजल घायला बजेटाक, तुवें कितले पयशे मागले आख्या गोंयभर, ताका लागून तुका हाडलो न्हू आजी नये मिनिस्टर म्हणून. Listen. तो आन्सर दिना की बाबा आपण 500 Most कोटी of the मागले. questions are answered.
एकच सांगता, वी हॅव टोटल स्प्रेड आउट ऑफ लाईन आसा ती 6,000 किलोमिटर्स. Out of that, 2,000 kilometers of line is over 40 years of age. What you say is correct. तुवें कितें मांडिलां बजेटाक? Atul, right now, we have taken up the works of replacement of the pipelines. 276 kilometers of line asa ti ami घालपाचे हातून भितर आसा. In the budget, we will see to that we have a proposal to replace phase wise at least आमी 400 kilometers of line in एक 3 वर्सां भितर आमी ती replace करपाचे पळयतात as per the budget availability. Right now, what budget we have, in the next year, we would be able to complete 500 kilometers मंत्री of उलयतना line. बसात न्ही तुम्ही. In the माननीय next मंत्री, year, the coming year, माननीय मंत्री. we would be able to identify. माननीय मंत्री, तुम्ही चेअराक ऍड्रेस करा. तुमचे भितर क्रॉस टॉक नाका. Speaker sir, I would like to give answer to the honorable MLA what he has been explaining me that the age-old pipelines. आम्ही जे water supply supply करतात, तातूंत भितर केन्ना कितें fault आयले जर जायत जाल्यार रोखडोच अर्द वरा भितर आमकां फोन येता because electricity and water are the most important component. हाचे खातीरच what I am explaining to him right now, we have taken up replacement of 270 kilometers of line and that will get completed within another 3-4 months. In the coming year, we have proposed to get another 500 kilometers of line out of 2,000 because we need to replace 2,000 kilometers of line. But as per our budget availability, we would take up this work phase-wise आणि 500 kilometer घेऊन आम्ही करपाचे आसा. If at the same time we have requested the central government, because I have been to the union ministry and we have forwarded our proposal for replacing all 200 kilometers of line, which would cost something around 1,200 crores. But at a time, if it is possible, partly आमकां जर सरकारान गोवा सरकारान दिले आणि partly जर आमकां union governmentan दिले, central governmentan दिले, जाल्यार we would be able to complete this task within 1.5 years of time. सेकंड सप्लिमेंटरी सर हांव मिनिस्टरा एकू सांगो सोदिता की पास्ट मिस्टेक्स जाले त्यो हांव हायलायट कोता. सो यू हॅव टू बी रियली फास्ट. वॉटर इज बिकमिंग अ बिग इश्यू. Annex 4 shows that under demand 21, the government has spent only 13,418 lakhs out of proposed 29,612 lakhs in the capital budget for 23-24. A utilization of just 45%. आणि उरले ते 55% उजार जालें नाही. जेन्ना उदका पायपलायन चेंज करपा जाय, उदका परिस्थिती गंभीर आहा आणि हे अशें जाता म्हूण अंडर युटिलायझेशन जाता म्हूण तुका सेपरेट मिनिस्ट्री दिल्या आणि ही मिनिस्ट्री ताका लागून दिली म्हणटरी यू हॅव टू मेक शुअर यू वर्क फास्ट. Because sir, he is talking about 24-25. Right now we are at the end of 25-26. The ministry which I got, he is speaking about saying that Majagadan ministry, I cannot go back and rectify that. Yours is a continuous process. तुक हाडला कित्याक हें जाता म्हूण हांवें म्हणलें कितें तुक मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या कित्याक I would like बजेट to- कॅपिटल सारकें जायना म्हूण. Speaker sir, या वर्साचे बजेटाचेर उलय म्हणून सांग. You या accept वर्साचे- what we are telling you. There is a problem for water. Will the minister explain where the underspend of 16,193 lakh went? आपले खबर ना म्हण नाका. Was it surrendered, lapsed or reappropriated? Or if reappropriated, to which heads was it done and which was approved? तू आत म्हण नाका. हेच आन्सर दी. Speaker sir, once again, तो मागता पयलीं डिटेल ती 24-25चे आणि परत आमचे 25-26 आमी वी आर एट द एंड ऑफ दीस. आमी बजेट आतां डिस्कस करतात विधानसभेन ते 26-27 आणि ह्या बजेटाचेर तुवें म्हाका आतां सांगपाक जाय की इफ एनी ऑफ दीस अनस्पेंड अमाउंट रिमेन्ड इन 25-26, okay, I will answer to that. Yeah, Maksud, The the minister is speaking 25-26 wrong, budget budget is you utilized are to responsible. the तुगे extent government of- you should be prepared. You should be prepared. तुम्ही आन्सर्स Yes, दिले. sir. तुम्ही आन्सराचे बरयले ना की आपण 26-27चे आन्सर करतलो. तुगे सर हो तुगे फेलियर. तुम्ही आज मांडपा जाय कित्याक उदका प्रॉब्लेम आहा, तुकाय प्रॉब्लेम आहा, आमकाय प्रॉब्लेम आहा. तुम्ही बजेट कितली गायला, कितली केला हेच क्लियर आन्सर मेळना स्पीकर सर सप्लिमेंटरीचे. एनेक्साचेर जे मेळ्ळा तेजे आम क्वेश्चन केला. मिनिस्टर इज नॉट आन्सरिंग. He
not giving us answer. तो answer कोणा? मिनिमम एक मिनिट तुम्ही जर या पद्धतीची जर वर्तणूक जर केली जायत न्ही जाल्यार कित्याक तुका दिसना उदका प्रॉब्लम आहा एक म्हणून मनीस सार्क मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबली आन्सर दिवपा जाय न्हू आपण उमकी किलोमीटर उमके हे चेंज करत म्हणून हे तुगे तो आन्सर दिता तू आपल्या बजेट दिता यू शुड एबल टू आन्सर मिनिस्टर प्रिपेर्ड ना जाल्यार सीएम सांगपाचें प्रश्न तुजो प्रश्न जाले उपरांत तुजे 3 प्रश्न जाले म्हणटरी बाकीच्या मेंबरांक उलोवपा जाय आनी त्या खातीर तुमी जर बाकीच्या मेंबरांक जर ऑपॉर्च्युनिटी दितले जाल्यार तुमी अशे उठात जाल्यार हांव नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करतलो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कितें ह्या प्रिविलेज आसली जॉईंट दुसरो हांव बरें फाटले बजेटान आतां उलयता स्पीकर सर जे बाब वेन्सीन सांगलां एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम द आन्सर्स 62 MLD शॉर्टफॉल आउट ऑफ द 69 MLD yet only 26.54% received 24/7 सरकाराचे संकल्प पत्र आशिल्ले ऑफ दिस गव्हर्मेंट 24/7 दितले उदक ते मंत्री आन्सर दित ते भाशेन म्हाका दिसना ह्या टर्मात कंप्लीट 24/7 दिवपा जातले म्हाका इट्स अ फेलियर tanks 30-year-old have been if you look there is one in 1957 also in Margao in Kalangut there are tanks for demolition. Ward number 4 alone, over 500 plus kilometers of pipeline needs replacement. Anna, he spoke to you about 23-24, correct? Now, when you are minister in 25-26, provision was 378 crores. You, up to January, you have used only 210 crores. That means your utilization is 44% underspent. Just find out the percentage. No, 378 crores and 210 crores. What is the percentage? It is, Speaker sir, Find out the percentage. 44%. Speaker sir, 40%. परत एक जेन्ना, फावटी find out कर. आज स्पीकर सर फॉर दीस तो जे सांगता पळय न्ही फाटले जे 31 मार्च अजूनय जावपाचो आहा उरलेली बिल्स आनी हे ती एक तेजी मिनिट पेंडिंग आता करपाची disturb आहा करू दे. ओके मागीर ती तो जे म्हणतो उद्या speaker सांगतालो तेजे हांव आमकां डिस्टर्ब मंत्री करिना सांगतालो 23 हांवें ताका पयस तुजो आपणा पर्सेंटेजीस answer सांगले दिवपाक म्हणून हांवें जायना. एज अ फायनान्स Because मिनिस्टर तूं हांवें ताका कॅल्क्युलेशन सांगले I'm on my आनी feet, कांयच ना. CM. You please sit down. I'm on my feet. Let me first, you all were giving last year's justification. I'm telling माननीय you. एलओपी माननीय एलओपी instruction did tumka. You cannot ask somebody to sit. Even the minister, they cannot ask you to sit. They should speak to the Because chair. when I'm on my feet, If you want somebody to sit, you have to tell the me. minister or anyone should speak, Speaker sir. Don't do that. Don't do that. No, Speak on the subject. And I will tell you, see, I will not allow you to go beyond half an hour for one question. Speaker sir, आम्ही इस्कॉलान I will call for the next question. Speaker sir, जेन्ना smart meter proposal तुगेलो. So you check this figure 378 out of which only 210 crores have been You spent. find out the percentage that you say 44%. परत एक फावटी calculate करू. Because the government's flagship answer to non-revenue waters, this remains at preliminary stage. Today, no timeline, no tender, no budget. म्हणजे लोक 2 or तांकां उदो मेळटा. This because 68-year-old tanks are there. While 168 crores is still underspent. How many years more? You said 1.5 years more. How many more broken tanks? How many more underspent budgets? Speaker sir, will Goans get 24/7 water? Another part is the Har Ghar Jal model. तुमका एक तुम्ही एक अवॉर्ड मेळ्ळो फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट हर घर जल मू गोंयांत आहा मू हर घर जल आहा काय कितें हेज कितें जालें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखेलमंत्री बाब हे मातशें आयक टुडे वेन यू आर एडमिटींग दॅट देर इज द स्टेट ऑलरेडी फेसीस वॉटर क्रायसीस यू एडमिट ऑल अक्रॉस द स्टेट ओनली 24/7 उदो ना. Will the government consider placing temporary restrictions on approved large mega house project, multi-dwelling housing projects and commercial developments until the infrastructure is adequate? So you know that particularly that the water is this, so, but we are giving swimming pools, mega housing projects, permissions. So that itself, last time also I hoch प्रश्न तुका सांगलेलो आनी हांवें मागलेलो की you need to write. आता मुखेलमंत्रीन आज आमकां एक पत्र दिलां कॅरिंग कॅपॅसिटीची MOU विथ टेरी ते केन्ना जातलें वेन वील इट कम आफ्टर द गव्हर्मेंट आफ्टर ऑल दीस डॅमेज इज डन सो व्हेरी इनिशियल हर घर जल तूं अवॉर्ड घेवन आहलो
गोवा इज प्राऊड महाजान सोकाण हांणी एक कितें सांगिल्लें ते भाशेन त्याच पद्दतीन जल ना नळूय ना कांयच ना हें जल केन्ना मेळटलें आनी जेन्ना तूं टेम्पररी हे सरकार जे मेगा प्रोजेक्टा तुम्ही परमिशन दिताय ते तुम बंद कोतले सो दॅट गोवन्स गेट वॉटर. स्पीकर सर, आमचो रिक्वायरमेंट आसा तो 695. In another 3 months' time, we will come up with another 325 MLD, which will get आमचे total जो supply जातलो तो 1000 MLD. 3 Right. months time. In 3 months' time. In 3 months' time, it would go to 800, and by December 26, before the elections, we will get 1000 MLD of water. As of today, unless we analyze the requirement kenna yata खंयच्याय projectak, we don't talk about mega projects. Priority goes to the domestic, the first individual houses dwelling. कोणाक आसा ताका आमी हे करना. The another thing is when there is a big complex, big projects, जाल्यार जाय जाल्यार थंयचो तो assistant engineer, executive engineer analyze whether he has got a proper supply, adequate supply, then only he proposes that I have enough water to give. In these circumstances, अशे खुबशे project उरल्या. Again, if there is no infrastructure in that area, we ask the project कोण करता ताका, you create your infrastructure, we have a water, we don't spend on infrastructure. पण तरी आसतना आमी अशें करून मुखार वतात. We take adequate measures. कोणाक आमचे जे सिंगल ड्वेलिंग्स आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू आमचे डॉमेस्टीक सिंगल ड्वेलिंग्स. सेकंड प्रायोरिटी गोज टू आमकां जर उदक आसा जर जाय जाल्यार स्मॉल प्रोजेक्ट्स, देन लार्ज प्रोजेक्ट्स. देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स इन गोवा wherein they have asked and we have denied and they made their own arrangements. So this is a system that we follow. As and when we get, आमी परत एक फावटी त्या प्रोजेक्ट व्हडले आसा जर जायत, we tell them that you have to wait until we get a proper supply here. Adequate आमकां जर access आसा जाल्यार आमी तुमकां in future दितले. All the projects before they start, if they ask for the water availability certificate, then we see, analyze and give them. In case of big projects, if they have not asked and if they have constructed, आणि ताणी जर तो project घालो जर जायत आणि at the end of that they come and ask for the occupancy certificate वेळार आयले जर जायत, we charge them double. आणि तातूंतल्यान करतात if we have a water. If we do not have availability, then we say that sorry, we cannot give. This is the procedure as of today that we follow. Can you table what you said? J-Pod reject केले permission because Bahing Cholla, Goimbor, and the way projects are coming, mega projects are coming, Goa's carrying capacity is not defined. I think temporarily you need to take this, Chief Minister needs to look into this very seriously. Water is a basic necessity. उदो नासतना जरी तर आज गोंयांत जरी ज्या पद्दतीन लोकांमध्ये एक जाग्यार एक or दोर पासून उदो मेळना. So म्हाका दिसता this is a very serious issue. There should be some policy. When, if water you are giving your numbers, 26% people get 24/7, 73% people want 24/7 water. And the problem is that with different departments doing, it is not entirely your fault, but the government needs to come very clearly and JM Potri Sangala, then to match a table kor, which projects were rejected. Speaker sir, Supplementary question. सोड जरा. Speaker sir. क्वेश्चन नंबर 2 विजय बाब Speaker सरदेसाय. sir, joint आसा. Joint Joint आसा. एकूच supplementary Joint जाता. एक supplementary जान दिनो. कायदे ना एकूच आसा, कायद्यान एकूच आसा. particular time joint मासे दी तू एक supplementary. तुमका एक सांगता अर्देवर एक क्वेश्चन जालो तू एकटाच उलयलो कितले मिनिट ती माझ्याकडे आसा हांव एक स्पीकर ऐकून सर घे. सोय तुमकां इट इज माय सगळी ड्युटी चला, आम्ही मुजेर सोल्विंग आहे म्हाका काय हरकत ना म्हाका तेका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक काय हरकत ना स्पीकर व्हेरी शॉर्ट सप्लिमेंटरी उलय विरेश बाब व्हेरी शॉर्ट Very short. Speaker sir, state wide drinking water जो requirement आसा तो 695 MLD आसा म्हणून सांगलेलो आसा. आणि शॉर्टफॉल सद्याक आसा तो 62 MLD शॉर्टफॉल दाखयला. आता जेन्ना मिनिस्टर उलयतालो तितून हांवें सारकें आयकलें कित्याक हांव हो सब्जेक्ट आसा हांव कितलेशे वर्सां ह्या सब्जेक्टाचेर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आमच्या मतदारसंघात खुबशी इम्प्रुवमेंटूय आमी केल्लें आसा. पण स्पीकर सर आतांच जेन्ना मिनिस्टरान एक उल्लेख केलो ते म्हटल्यार एक प्रोजेक्ट आमी न्यू प्रोजेक्टांक प्रपोजल दिलो जाल्यार तांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिना.
हांव एक सांगपाक सोदता उदाहरणान करमयेचो जो प्रोजेक्ट आसलो थंय करमये तांकां अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली जेन्ना कुमारजुव्या मतदारसंघात 3.45 MLD वॉटर शॉर्टफॉल आसा तरी पूण तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली हो एक माननीय आमदार विनेश बाब प्रश्न विचारा स्पीकर सर मी भाषण करता प्रश्न विचारा कुमारजुव्या एका मतदारसंघान भितर 345 MLD शॉर्टेज म्हळ्यार हांव अजाप जाता 345 MLD 3.45 मातशें आयकय मात सारको 3.45 MLD शॉर्टफॉल आसा सो स्पीकर सर म्हाका म्हाजो प्रश्न कितें आसा कित्याक आयज कितें पळयता आमी की खुबशे कडेन सारकी पायपलायन सारकी ना आनी तेंच्या रिप्लायनूय आसा की कितल्या तिसवाडीनूच आमी पळयता की 25 ते 40 वर्सां जालीं खंय मायनर क्रॅक्स आसा कोरोजन्स आसा लिकेजीस आसा रिफोर्समेंट डिटोरेशन आसा आनी डिपार्टमेंटान सांगला एक्यूट इश्यूज आसा म्हणून ओवरऑल आतां फ्लो मिटर्स आर नॉट बीन इन्स्टॉल्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सीज हेंय तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्ले आसा हांव सांगपाक सोदता आमच्या मतदारसंघान हांवें फॉलोअप करून कित्याक म्हाकाय सांगलेलें की आख्खे गोंयभरांतलो फ्लो मिटर्स वांगडा घालतले बट तें जावंक ना आमी ते फ्लो मिटर्स सानंद्रे मतदारसंघान घातले पण स्पीकर सर हे सगळे कडेन उरपाक जाय कित्याक ते लिकेजीस खंय आसा त्यो मॉनिटर जायना सो म्हाजो सिंपल प्रश्न कितें आसा सिन्स द एनेक्शर रिव्हिल्स दॅट मेनी टँक्स पायपलायन्स एंड स्टोरेज infrastructure are 25-40 years old with corrosion, cracks and leakages and the department itself admits that flow meters are not installed to measure acute supply and losses. Will the government clarify when the state-wide audit of aging water infrastructure and installation of universal flow metering will be undertaken to control leakages, non-revenue water and distribution losses? हो simple प्रश्न आसा हो म्हाका उत्तर दिवचो. स्पीकर सर आम्ही जरी 695 MLD ऑफ वॉटर प्रोड्यूस केले तरी आसतना आमकां अबाउट 40% इज NRW. NRW इज बिकॉज ऑफ डिफरंट रिजन्स. वन इज आमचे ओल्ड एज पायप्स आसात एजिंग पायपलायन आसात त्यो बस जातात. सेकंडली आमचे ऑनगोईंग वर्क्स असतात रोड कन्स्ट्रक्शन पायपलायन बाकीचे सगळे तेन्ना पायपां फुटतात. थर्ड थिंग इज मे बी थेफ्ट्स. फोर्थ थिंग इज आमकां आमचे मिटर्स आसात अबाउट 70,000 मिटर्स आर नॉट इन वर्किंग कंडिशन दॅट वी हॅव टेकन द एनालिसीस आमी सर्वे केल्लो आसा आनी काडले आसात. एज यू हॅव सेड फ्लो मिटर्स सरकाराचें एक धोरण आसलें की फ्लो मिटर बसयले नंतर दोन कडेन फ्लो मिटराचो जो प्रेशर घेतलो आनी इमिडिएटली आमी डिजिटल मिटर घाले जर जायत वी वील गेट इन्स्टंट रिडींग if there is a theft, if there are losses, if there are leakages, because between the two flow meters and आमकां रियल टायम डेटा आसलो जर जाय जाल्यार वी कम टू नो हाऊ मच इज बिल्ड एंड हाऊ मच इज सप्लायड त्याचेर आमकां एक्शन घेवपाक मेळटलें. आनी त्या खातीर आय वूड डिस्कस दिस इशू विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी नीड टू इन्स्टॉल फ्लो मिटर्स. 800 फ्लो मिटर्साचे अक्रॉस गोवा वॉज एक टेंडर जाल्लो बट द टेंडर वॉज नॉट एक्झिक्युटेड. I will find out for what reasons the flow meters are not been put. तुम्ही सांगता ते बरोबर आसा ते फ्लो मिटर जर सप्लाय केले ना इन्स्टॉल जायना जाल्यार वी विल गिव अनदर ऑपॉर्च्युनिटी अदरवायज वी विल इमिडिएटली ट्राय एंड सी इन्स्टॉलिंग फ्लो मिटर्स. वी विल ऑल्सो पळयता आतां प्रायमरी स्टेजीचेर आमकां जर डिजिटल मिटर घालून NRW कमी करपाक जाता. रायट नाव आवर रेवेन्यू इज टू द एक्सटेंट ऑफ 200 odd crores. इफ वी वॉट वी हॅव म्हणजे आमी पळयल्यात डिजिटल मीटर घाले जर जायत इट वूड इन्क्रीज बाय अनदर 30% रेवेन्यू एंड आमच्या 30% टू द एक्सटेंट ऑफ 30% टू 50% आमकां परत एक फावटी लिकेजीस आसा त्यो प्लग इन करपाक मेळटल्यो. सो ऑल दीज मेजर्स आर बीइंग टेकन एंड फ्लो मिटर घालून आमी एक्झॅक्टली खंय लॉसेस आसात ते पळोवपाचे प्रयत्न करतात. इमिडिएटली विदीन म्हाका दिसता पायपलायन लिकेजीस पायपलायन जे आसा पळय रिप्लेसमेंट एक पयलू एस्टिमेट केल्लो स्पीकर सर की आख्खे गोंयच्यो ज्यो पायपलायन ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो रिप्लेसमेंट करतलो. म्हाका सिंपल ते म्हाजे क्वेश्चनान ते आहले की एका लागून कितें केलें बजेटान तरी म्हाका दिसना कित्याक आमकांय सांगलें आमच्याय मतदारसंघाचे थोडे पायपलायन आसा त्यो ओल्ड जाल्ले आसा त्यो रिप्लेसमेंट करपाक फंड एलोकेशन सो सिंपल मिनिस्टरान जाप दिवची. विरेश बाब प्रश्न विचारलो माननीय मंत्र्यांनी उत्तर दिले तो विषय सोपवला. मी परत डिस्कशन करतात. स्पीकर सर उत्तर ऑलरेडी वी हॅव लॉस्ट मोर दॅन 34 minutes फॉर वन क्वेश्चन. ना स्पीकर सर उत्तर जो आसा तो हांवें जो उत्तर दिला तो हाफ उत्तर दिला दुसरे पूर्ण उत्तर दिवंक मेंबराक उलोवनी. कार्लोस बाब. Honorable Speaker, Amtani Dam, which gives water for us in Bardez and part of Bisholi, has got presently 34% of storage, as against 50% last year. Last year, even 50% we were suffering from water shortage.
Today, with 34%, we are having virtually water blackouts. My only one question, what steps are you taking? Because we are going until the summer. Because the Sal barrage will be ready probably by end of May, maybe in June. There are some issues there also. But till it gets ready, what is the steps you will take to ensure the flow of water or availability of water for Bardes Taluka, which we will get? I will just get the ताजे produce कितले जाता आणि कितले shortage आसा. I think it is there in our file, and what measures that we have taken is also in the file. But definitely I will ask my engineers again, make a visit and find out what are the storages आणि आता या वर्सा किती problems आसा जर जायत, we will immediately inspect and come out with the solution. Bruce Silva. Speaker, sir. आता मिनिस्टरान ऑर्डर मेन्शन केला वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक 24/7 उदक मेळटा. हांव टोटली एग्री जायना. सोगटे प्लेसीन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उदका प्रॉब्लम आहा आनी मोस्टली आमची एसटी कम्युनिटी आहा. आंबेली वाडातरी कोंचबाट, कुंब्याबाट, मागीर बाराडी, मुशे, पोकलीवाड अप टू बेतूल ब्रिज आख्खे प्रॉब्लम आहा ते हाय लेवलाचेर आसता. आनी उदका पायपलायन म्हणटा पोन्नी ही रिप्लेसमेंट जावपाक जाय. स्पीकर सर, म्हाका फकत एक एश्युरन्स दी. ह्या उदकाचें वेल्ली थोडी सॉल्व करताले एटलिस्ट 3 कडेन एक ओवरहेड रिजर्व विथ अ साम्प टँक आनी पंप हावस जाय. आमचे एक मोळ सांजे दियारेल वेल्ली पोकली वाडो आनी वडातोरी आंबेली. सो हांव तुका लुगार बी सिलेक्ट केल्ले आहाय. हो प्रपोजल ह्या फायनान्शियल इयरान म्हाका एक एश्युरन्स दी 3 कडेन जातली म्हणून. Speaker sir, as I have said, to be very precise, I will give you the panchayats where we have 24/7 water supply. One is, as you said now, Ambeling udak na. एखादे वेळ high altitude asa, ताजेर खंय आसा जर जायत but your panchayats where we have 24/7 उदक आसा पळय न्ही, केन्नाच उदकाक ना. हांव दिता तुका. विलेज पंचायत आंबेलीम, विलेज पंचायत असोळणा, विलेज पंचायत चिंचनीम, देवसा, विलेज पंचायत द्रामापूर, विलेज पंचायत सारजोरा. हातून भितर आतां देर आर, when we say 24/7, you will get always water. But there would be some places because of some other reasons, एखादे पावले ना. It does not mean that we do not have a supply. And once again, I would like to tell the house, 24/7, आम्ही 24 supply म्हणटा तेन्ना we must have at least 1 day storage. आम्ही सामकेच उलयतात ज्या जाग्याचेर टॅप केन्नाच खंय ऑन केल्या नंतर उदक मेळपाना ती 24 न्ही. Whatever is required quantity of water for a day, that if you store, I think 80% of Goa has got as of today 24 hours of supply. But even then going beyond, we look to have, आम्ही अशे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाक पळयतात 24 hours. ह्या हांव सांगलें ते हातून भितर तुका 24 hours आहा. अगेन आय विल टेक तुजे हातून आसा ताका इन्स्पेक्शन करपाक लायता ज्या जाग्याचेर त्या आंबेली पंचायत म्हणटा ती व्हडली पंचायत आसा. एका वार्डाचेर खंय जायना जर जायत, वी विल लूक इनटू इट. आंबेली पंचायत गोंयची बाट टू बेतूल ब्रिज आनी वेल्ली आख्खी I will send the engineer. उदक एक दिसा I assure you whatever is required measures will be taken. टँक आमकां एटलीस्ट आमकां उदक आणि मेळटलें. बाणावली तू सांगतालो उदक मेळना म्हण पळय. बाणावली विलेज पंचायत कारमोणा, विलेज पंचायत कावेलोसी, विलेज पंचायत कोलवा, विलेज पंचायत ओरलीम, विलेज पंचायत सेरावलीम आणि विलेज पंचायत वारका. आमकां हांगा रिपोर्टाच्या प्रमाणे 24 hours उदक आसा. प्रश्न क्रमांक 2, माननीय आमदार विजय सरदेसाय. Speaker sir, Star LQ 2C. Speaker sir, answer as per loaded on computer. Speaker sir, प्रश्न हा नुस्त्याचो आनीक रायझिंग फिश प्रायसीस आनीक सबसिडायज्ड फिश पॉलिसी. आयच्याच दिसाक बाब रुडॉल्फाचे आनी बाब आंतोन वाजाचोय ऑलमोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स आहा. म्हळ्यार एक्सपोर्ट जाता आनी ताजे खातीर प्रायस रायज जाता. तो म्हणटा सबसिडायज तूं दिवपाक सोदता काय कितें. सो गोंयकारांक नुस्त्याचें एक मातशें एक सॉफ्ट कॉर्नर आसतलोच. कित्याक फिश करी रायस म्हणटा तो आमचें स्टेपल डायट. स्पीकर सर, पूण नुस्तें आमी जर कंपॅरिजन करपाक गेले, बांगडो, ताल्ले
आमचो विसवण पॉम्फ्रेट प्रॉन्स म्हळ्यार आय एम गोईंग फ्रॉम लोवर प्रायस टू हायर प्रायस. ताजे कंपॅरिजन जर आमी गेल्या 8 वर्सां आनी आयचे प्रायस पळयलो जाल्यार 25% वाडत आहा. बांगडो आशिल्लो 8 वर्सां पयलीं 80 रुपयान किलो, आतां जाला 200 रुपयान किलो. ताल्लो आशिल्लो 60 रुपया, आतां जाला 150 रुपया. विसवण आशिल्लो 600 रुपया, आतां जालो 1200 रुपया. पॉम्फ्रेट आसले 700 रुपया, आतां जाले 1500 रुपया. प्रॉन आशिल्ले 300 रुपया, आतां जाले 800 रुपया. स्पीकर सर, हाका रिजन कितलीच आसूंक शकता. डिक्लायनिंग लोकल फिश कॅच ड्यू टू चेंजिंग मरीन कंडिशन्स, rising fuel, labor and fishing gear cost, dependence on fish imports, seasonal monsoon fishing ban, high tourism and restaurant demand, climate change, weak cold storage, declining participation of local fishing communities, दूसरे protein sources, maybe chicken, pork, हे ते खाऊंक लागले. So speaker sir, प्रश्न येता, how do we increase the catch? And how do we tackle the issue of shortage to make fish affordable? And in case the fish remains unsold, how do you store it for consumption later? म्हणटकर पॉइंट हांव हाडटा तो कोल्ड स्टोरेजीचेर. स्पीकर सर, नुस्तें अरेबियन सीचे VIP जावंक जायना. म्हळ्यार VIP जर जालें म्हळ्यार VIP सदां येना न्ही, ते केन्नाय दिश्टी पडटा धूमकेतू कशें आसता. आतां नुस्त्या बरोबर लोक फोटो काडूंक लागले. म्हळ्यार अशी परिस्थिती येवंक जायना. तुम्ही पळयला मरे पयर 2 नुस्तीं धरून फोटो काडला बी तुमच्याच लिडरान. सो अशे फोटो बिटो येवपाक लागले. सो सेल्फीज विथ फिश, तूं आतां फिश फेस्टिवल करता, सेल्फी विथ फिश अशें म्हणटकीर तुवें काडलें आमचो तो पेले बिले काडटा ते भशेन. म्हणजे ही परिस्थिती गोंयकाराचेर येवची न्ही. आनी फिश करी एंड रायस एक लक्झरी फूड आयटम जावचो न्ही, जो रोहन खंवट्याचो हाय एंड टुरिस्टाकूच मिलियनेराकूच अफोर्ड जाता. हे जावचें न्ही म्हणून हो प्रश्न घाला स्पीकर सर. सो प्रश्न पयलो येता तो कोल्ड स्टोरेजीचो. देर इज एन अर्जंट नीड टू इस्टॅब्लिश एडुक्वेट कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज. स्पीकर सर, एक कोल्ड स्टोरेज हांवें काल सांगिल्ले त्या भशेन SPDA फिश मार्केटान घाल्ली पूण इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनीक ह्यो कोल्ड स्टोरेजी जर आसल्यो जाल्यार शेल्फ लायफ नुस्त्याचें वाडटा, वेस्टेज कमी जाता आनी मार्केट प्रायसीस स्टेबिलायज जाता. ताजे खातीर स्पीकर सर म्हजो पयलो प्रश्न आहा, सरकार कोल्ड स्टोरेजी घालतलो, प्रोसेस इनिशिएट करतलो, SPDA होलसेल मार्केटान कोल्ड स्टोरेज आहा ती स्टार्ट करतलो, आनी दुसरे कडेन फिश लँडिंग सायटांनी ही कोल्ड स्टोरेज तूं करतलो, आनी करतलो जाल्यार केन्ना करतलो, कित्याक चड टायम उरूंक ना. हें लास्ट तुमचें कितें तें ह्याच वर्सान आबेडतोड तें. स्पीकर सर, पयले सुवातेर SGPDA पळय आहा थंयसर आमी ABC 3 फेजीस आसले. ABC 3 फेजीस आसले SGPDAचे. तर C आनी B आनी C हो कंप्लीट थर्ड म्हणजे मेन जो आमचो हे आहा कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज A ब्लॉकान पडटा. A ब्लॉकान आसल्या कारणान आमकां SGPDA कडेन आमी NOC मागल्या. ते अजून आमकां SGPDA दिवंक ना. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आहा. दुसरें म्हणजे जे ते आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन प्रायवेटाकूय आमी 60-40चेर दिता. ST SC जाल्यार 50-50चे कोल्ड स्टोरेज बांदला. अजून मागोवंक ना. सेकंड, मालिम जेटीन 40 हेजो कुटमण जेटी तेंच्यांनी ओन बांदला. मालिम जेटीनूय बांदला. तेच्या बरोबर आमी बाकीचे व्हेकल्स आहा इन्सुलेटेड व्हेकल्स ह्योय मागता त्या प्रमाणे दिता. हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमी प्रमाणे बिलो रेव्होल्युशन आनी प्रायम संपदा योजने प्रमाणे दिता. आनी जे तुमी म्हणटा की प्रायस जेन्ना जे ट्रेडर्स आसता पळय ते डायरेक्ट आपले हे फार्मर्स आमचे आहा म्हणजे बोट ओनर्स आहा ते डायरेक्ट टेंडर केल्या उपरांत आमी तो रेकॉर्ड आमी दवरिना की डायरेक्ट तांकां, कारण आमी तांकां इन्सेंटीव मोटे बोटींग दिना. पूण हेज्या बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटान डीप सी फिशिंगाक एलाव केल्ले आहा. ना डीप सी फिशिंगाक नाका, तूं कोल्ड स्टोरेजीचेरूच सांग म्हाका, ते येता. हय, कोल्ड स्टोरेज आमी दिता आनी आमकां SGPDAन परमिशन दिल्या उपरांत जागो हँड ओवर केल्या उपरांत आमी रोखडेच तो स्टार्ट करता. ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहात आनी जे काम कंप्लीट जालां ते 29.78 crores आमी पे केल्या. उरलेले पयशे आमचे कडेन आहा. कोल्ड स्टोरेजीचे NOC जाय म्हणटा ते. ना तुवें NOC तांकां दिवंक जाय, चलयताले ते
पैसे तुवें तांचे कडच्यान घेतले ना ना प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ताजे अंडर तांणी तुका पयशे दिले तुवें तांकां एनओसी दिवंक आनी ते चालू करतले ना 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 चल रायट सांग सांग तूं नाही ए ब्लॉक जो आहा ते कोल्ड स्टोरेज फिशरीजचे ऑफिस लॅब हे सगळे हे केल्ले आहा ना ना स्पीकर सर एक मातसो हें नुस्तें इम्पॉर्टंट न्ही आमकां सगळ्यांक नुस्तें इम्पॉर्टंट काय मुखेलमंत्र्यान आयुश बी हाडून आमकां शाकाहारी करपाचें बी चिंतलां काय म्हणून अशी परिस्थिती अशी जाल्या की नुस्तें आनी आतां फ्युअल प्रायसीस वाडटले ते काय हांव ताका गिल्टी धरूंक शकना डिझल वाडलें नुस्तें वाडटलें परतें म्हळ्यार नुस्तें VIP जेवण जातलें हें जावपाक जायना आनी तें अफोर्डेबल जावपा खातीर आमी कितें करतात ताजे खातीर एक कोल्ड स्टोरेज बेगीन जावंक जाय ही कोल्ड स्टोरेज रेडी आहा तुजी उरिल्ले कडेन तुवें स्टार्ट करपाक जाय आनी ही जे 50-50 60-40 ST कापले आपूण हें दितलो हें तुजें कोणाक खबर ना हें तूं मातशें प्रोपगेट दीस हें म्हाकाच खबर नाशिल्लें हें आतां तुवें सांगतकर कळ्ळां ना ना नेटान उलय नाजाल्यार एडवर्टिजमेंट तुका आतां फीश फेस्टिवल करता बरें थंय मुखेलमंत्र्याक हाडटलो तूं कापपाक ताका सांग उलय म्हणून तो म्हणटलो आपूण शाकाहारी करूंक सोदना नुस्तें खावपी म्हणून आपूण सांगतलो तो मातशें प्रोपगेट करते बरें एनिवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीकर सर आतां आमचे नुस्तेकार आहा नुस्तें विकता कोण हांव तुका नवे नुस्तेकार हाड म्हणना ते मागीर केरळाचे येतले आनी गाडयो घेवन भोंवतले ते नाका आसा तेच नुस्तेकार तांकां तूं कोल्ड रिटेल फीश शॉप्स म्हळ्यार कितें जो नुस्तेकार घेवन बसता ताका तूं आयस बॉक्स दिता कांय न्ही तुमकां तें तुमी फेस्टिवलाक कितले पयशे मोडटात ते फेस्टिवलान कितें जातलें 2 नुस्तीं घेवची पडटलीं कुडतरच्यान हाडची पडटलीं रेजनाल्डाच्या गांवांतल्यान आनी सेल्फी विथ फीश म्हण तें करचें पडटलें कित्याक नुस्तें घातचें ना तें म्हणसर तूं आनी पेले मारताले रे ना ना हे तुमचे प्रदेश अध्यक्षान 2 काडल्या अशी म्हणून हांवें ताची याद करून सांगलां कित्याक तुमी आतां तुमचे आपणावन घेयात म्हणून स्पीकर सर सो कोल्ड रिटेल फीश शॉप्स आमचे आशिल्ले नुस्तेकारांक तांकां आयस बॉक्स दिवन म्हळ्यार कितें जाता नुस्तें जें पोंशेता म्हणटा साऱ्याक वता वो ते फीश मिलाक वता ते वचचे परस ते स्टोर करून दवरून ताजो प्रायस जर कमी जातलो जाल्यार हें करपाक तूं चिंतपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव ठीक आहे सर आम्ही ऍक्च्युली जी बजेटान डिक्लेअर केला पळय न्ही म्हणजे ट्रेडिशनल गोंयचो जो बिझनेसमॅन आहा तितून नुस्तेकारूय येता आनी हे फावटी ताका आमी ठरयला की ते जे गोंयकार नुस्तेकार जो आहा पळय न्ही हांकां प्रमोट करपाक जाय जाल्यार होय धंदो जो आहा पळय न्ही हे बाकीचे येवन ते टेक ओवर करपाक लागल्या त्या ती तांकां वेवस्थीत रित्या कार्ड तांकां वेवस्थीत बरे बॉक्स आनी ते हायजेनीक पद्दतीन तांकां सगळ्या जाणांक नुस्तें मेळचें हाची गरज आसा ते हायजीन मेंटेन करपा खातीर सगळे आनी गोंयच्या नुस्तेकारांक हांवें एप्रिशिएट करता फोंड्यान आमचे जे आहा पळय न्ही यंग भुरगे नुस्तेकार सुद्दां नुस्त्याचो बिझनेस करता आनी तो सांगता इट इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस फॉर मी म्हणून आपूण करता इंजिनियर जावन सुद्दां म्हणजे नुस्त्याचो धंदो ते नाका तूं आमी ट्रेडिशन राखूंक जाय ट्रेडिशनल आहा नाल्यार भायले हांव येतले. त्या खातीर सांगता ट्रेडिशनल आसा तांकां आमी तातूंतल्यानूच सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आहा आनी ते सरकार जे आसा पळय न्ही ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान करतले स्पीकर सर गव्हर्नर MLA विजय सरदेसाय सांगता त्या प्रमाणे आमी तेंचे जागो आहा जाल्यार तेजे जाग्यान ते स्टॉल तयार करपाक ना 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 स्टॉल न्ही हांव म्हणटा जो मार्केटान विकता नुस्तें गोंयकार नुस्तें कोणा कडेन घेता सिलेक्ट मनीस आसता भाजीकार सिलेक्ट नुस्तेकार सिलेक्ट ताजे कडेन घेता तो आपल्याक आयस ना म्हणटकर तो सवाय भितर विकता आनी धांवता नाजाल्यार तो साऱ्याक मारता सो ती परिस्थिती येवची न्ही म्हणून तूं ताका आयस बॉक्स दितलो आतां मुखेलमंत्र्यान सांगला की बजेटान आसा सो हें तूं दितलो म्हूण सांग जालें कोत खबर नेक्स्ट आतां स्पीकर सर डीप सी फिशींग हे डीप सी फिशिंगांतल्यान खरें नुस्तें येता गोंयचे चड करून फिशींग बोट ज्यो आहात त्यो 23 मिटर लांबायेच्यो आसता पूण इफेक्टीव डीप सी फिशींग करतलो जाल्यार 30 ते 35 मिटराची फिशींग वेसल गरजेचें आसता आतां श्रीलंकन आनी चायनीज वेसल्स अरेबियन सीन पावपाक लागल्या आनी तांची सायज 60 ते 70 मिटर आसता आनी ती तांकां फीश फायंडींग नॅविगेशन टेक्नॉलॉजी हें सगळें बरें आसता आनी दे हार्वेस्ट फीश ऑन अ मच लार्जर स्केल सो म्हजो क्वेश्चन असो आहा की सरकार रिफॉर्म्स हाडपाक तयार आहा की डीप सी फिशिंगाक तुमी आदार करतले आनी आदार करतले जाल्यार कशें करतले सो हांव म्हणना की रेस्ट्रिक्ट द फिशींग एक्टिविटी
आय एम सेईंग दॅट यू प्रायोरिटायज द मॉडर्नायझिंग ऑफ द सेक्टर. फिशींग सेक्टर मॉडर्नायज कर आणि हे करपा खातीर एज्युकेटेड यूथ, आता मुखेलमंत्र्यान म्हणलें एक इंजिनियर फुडें चल्ला, तो चल्ला विकपाक. हांव म्हणटा नुस्तें मारपाकूय फुडें येवंक शकता कोण एक मरीन इंजिनियर आहा तो. सो तशें करपा खातीर एडवान्स टेक्नॉलॉजी आनी बेटर वेसल्स हे करपा खातीर तुमी कसलो आदार दिवपाक शकता? स्पीकर सर, हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना ज्यो तुज्यो एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतली, बोट घेवपाक आसतली, हाच्या खातीर ऑलरेडी आसा. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्या ब्लू इकॉनॉमी कन्सेप्टांतल्यान वेरियस आसा. म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो स्किमी घेवच्यो. अजूनय ताका सपोर्ट जो एडिशनल जाय आसत पळय न्ही, जाल्यार गोंय सरकार म्हणून आमी दिवपाक तयार आसा. कसो सपोर्ट वी विल डिसायड द स्कीम. म्हणजे एकूच सीएमाक हांव एकूच इंटरप्ट करता. एक मिनिट. मत्स्य संपदा योजना आसा कितल्या लोकांनी घेतला सांग म्हाका. आता ना डीप सी फिशिंगाक कितल्या लोकांनी घेतला? स्पेसिफिक क्वेश्चन. ऑलरेडी आम्ही 50 लायसन्स दिवचे अनाउन्स केले. आउट ऑफ दॅट अनाउन्स नाका. नाही ऐकून पळय मुखेलमंत्र्यान सांगला स्कीम आसा आणि स्किमीचेर तुम्ही उपलब्धी आम्ही करपाक तयार आहा. कितल्या जाणांनी अप्लाय केला? तितून 21 जाणांनी अप्लाय केला आणि आउट ऑफ दॅट 21 5 जाणांच्यो ज्यांच्यो 2 बोटी आहा ताका रिप्लेसमेंटाक दुसरे दिवचे. म्हणजे 21 जाणांसून 5 जाणांनी ऑलरेडी लायसन घेतला थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे परमिशन जाय ते घेतला. 5 आता येतले रोखडे. केन्ना अप्लाय केल्ले? ते आता त्यांच्या हेजेर न्हू, त्यांच्यानी परमिशन घेतले. ह्या फायनान्शियल इयराक ह्या फायनान्शियल इयरान केल्ले. 5 परमिशन दिले. प्रोसेस कंप्लीट करून हाडपाच्यो. फक्त आणि आउट ऑफ 50 ओनली 25 अप्लाय 21 जाणांनी. 50 फिशिंग बोट आहा Open तातूंत केले. 21 जाणांनी अप्लाय केले आणि 21 जाणांचे कितल्या जाणांक मेळटले? 5 जाणांनी ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटचे Process परमिशन complete घेतला. 5 जाणांनी प्रोसेस कंप्लीट केला आणि हे करून पसून सरकार इंटरव्यून करपाक तयार आहा. डीप सी फिशिंगाक एक सेपरेट हे करपाक मुखेलमंत्री म्हणटा आसा. स्पीकर सर, आता एक प्रश्न असो येता की आमी जेन्ना फॅसिलिटी नुस्त्याच्यो फॅसिलिटी म्हळ्यार कितें की हे सगळें करून सर्वसामान्य गोंयकाराक नुस्तें सवाय मेळपाक जाय. नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचें बंद कर अशें म्हणना हांव नुस्तें हेंय म्हणना की तूं सबसिडायज करपाक तूं तुजे पयशे घाल म्हणून, पूण फॅसिलिटी इम्प्रूव कर. काल मुखेलमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की SPDAचेर आनी ताका बजेटानूय घाल्लें की एक फॅसिलिटी आशिल्ली. हे बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान आमचें एक मॉडल फीश मार्केट म्हणून व्हेल्लें. ते मॉडल फीश मार्केटाचे 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा. ते एक व्हडले पयशे न्ही ते मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट करचो की एक पयले हेच आपूण मॉडर्नायज करून दिता आनी ताजे बरोबर ताका फीश टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालची. जी लॅबोरेटरी तांच्या सुरेश प्रभून इनॉग्रेट केल्ली तो जाग्यार आतां स्क्रॅप घाल्लें आहा. थंय ती QCIचे टेस्टिंग लॅब घालचें हें म्हाका क्लियर एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्यान. हें तुज्या हातान ना, तें ताणें दिवचें. स्पीकर सर, हांव एकदां व्हेरीफाय करता कारण हो बरेचशे फावटी विशय जो आसा पळय न्ही असेंब्लीन येता. कारण केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू जे आसले तेंच्यांनी तेन्ना हाजो म्हणजे इनॉग्रेट करता हय तेन्नाच हें केल्लें. हांव एकदां सगळें व्हेरीफाय करून सगळे डिटेल्स घेता. डेफिनेटली वी आर पॉझिटिव्ह अबाउट ती घालपाक जाय हेजे बद्दल आमी पॉझिटिव्ह आसा. सेफ फीश जालें आनी फॅसिलिटी ती आमकां SPDA मार्केट हें कर. हांव रिव्ह्यू घेता आनी मागीरूच सांगता. हांव रिव्ह्यू घेता अशें सांगूंक शकतो ना, बट डेफिनेटली वील कन्सिडर. कितें तें तुजो फेजो जो आहा पळय न्ही SGPDAची फॅसिलिटी हय तूं GSIDC कडच्यान तुमचे कडेन प्रोजेक्ट आहा तो व्हडलो पयशे न्ही ताका, पूण तो जावपा जाय फुडल्या वर्साक न्ही ह्याच वर्साक करता. माननीय आमदार बेंजी वेगस. जर स्पेसिफीक एकूच सप्लिमेंटरी जाता तुगे जर हिंग सगळे आहाय तांकां जे आम आदमी आहा आनी जो मिनिस्टर एक आम आदमीच तुकाय फ्रेश नुस्त्या खावपाक जाय. नुस्त्या म्हळ्यार तें फ्रेश जायेंच. 4 वर्स जालीं एज अ मिनिस्टर तुका. हांव एकूच सांगूंक सोदिता फिशरमॅन टू कंज्युमर मद मिडल मॅन नासतना फिशरमॅन टू कंज्युमर फ्रेश टू होम डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर फ्रेश टू होम करपाक तुवें 4 वर्सां फ्रेश नुस्त्या सामान्य जनतेक पावोवपाक हे सरकारान कितें केलां. तुका फ्रेश जायच, तुका फ्रेश टू होम मेळटा कित्याक तूं मिनिस्टर. सगळे जे नुस्तेकार आहाय ते तुका हाडून दिता येतले इसवण बी सगळे, पूण सामान्य जनतेक ना जाल्यार तूं कोल्ड स्टोरेजान तूं हाडटा. पूण फ्रेश टू होम नुस्त्या खावपाक तुकाय लायक जाता.
फ्रेश टू होम मॉडेल जो आहा हेजे पासत हे 4 वर्सां कित केला आनी उरते हे 1 वर्स तूं कित करतलो गोंयचे पासत हे सांगचें. स्पीकर सर मेंबराक सांगू सोदता की फिशरीज डिपार्टमेंटान सो मेनी स्किम्स आहा आमी 3 व्हिलर दिता 4 व्हिलर इन्सुलेटेड कॅब दितात अजूनही म्हाका आन्सर जाय म्हाका दुसपाय नाका फ्रेश टू होम नुस्त्या धुले लोकांक ते कळे नुस्तें आमून डायरेक्टली तुवें ते घरा कडेन व्हरपाचे प्रयत्न केले. म्हाका स्कीम सांग नाका तूं स्कीम सांगत ती फ्रेश टू होम स्कीम न्हू यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेश टू होम स्कीम. सीएम सांग. स्पीकर सर तेका फ्रेश टू होम जाय आसत न्ही जाल्यार डायरेक्टली जेटी रोयतलो ते न्ही नुस्तें घेवपाचो न्ही घरा वचपाचो फ्रेश टू होम. नुस्तें घेवपाक नुस्तें हांव तूं कितको व्हडले फोकाण गेले आतां तूं घरा गेलो ना तूं प्लॅटफॉर्म क्रिएट करना ओय अरे पेले को नुस्तें आहा म्हूण कितकोण कोडोलें गोंयांत तूं ते कोडपा तूं ते भाशेन पेले भाशेन जे फिशरमॅन आहाय तूं प्लॅटफॉर्म कित्याक प्रोवायड करना फ्रेश टू सर देर इज अन वेरियस प्लॅटफॉर्म आणि Which various platform? Tell us which are the government platforms to sell fresh fish and to make it available. ते प्लॅटफॉर्म अवेलेबल केल्ले आसा ते फॅसिलिटेट करपाक. Which are the platforms? सांग मरे. Tell us no which are the platforms. लोकांक कोण दिया? ही परिस्थिती न्हू अशेंच स्पीकर सर कंटिन्युअसली राउंड द इयर वी कीप टॉकिंग नथिंग इज गेटिंग इम्प्लिमेंटेड आणि निमाण कडेन मागीर कोल्ड स्टोरेज नुस्तें हावपाचें. पॉइंटेड सप्लिमेंटरी आसा स्पीकर सर कितें आसा आतां मुखेलमंत्र्यान तशेंच आमच्या फिशरीज मिनिस्टरानूय सांगलें की एक काडा करतले आनी काडा करून ताका रेजिस्ट्रेशन करतले म्हणून. स्पीकर सर ही मोहीम फिशरीज डिपार्टमेंटान हेच्या पयलू केल्ली हांगा म्हाजे कडेन हे फॉर्म आसा एप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सेलर्स हे फॉर्म रजिस्टर करून जो 2 व्हिलर व्हेकल आसूं जावं 4 व्हिलर आसूं तांकां रजिस्टर करून 500 रुपया चार्ज केल्ले आनी हे फॉर्म भरलेले. तितून रिक्वायरमेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक आसा आनी बाकीचे बेजीक रिक्वायरमेंट ते आसा. आतां स्पीकर सर हे रजिस्ट्रेशन केलें रजिस्ट्रेशन खूब जाणांचे जालें आमचे गोंयकार स्पेसिफिकली गोंयकारांचे ते जावन स्पीकर सर आयज कितें जाल्लें आसा आयज भायरसून कोणी येता के रजिस्टर्ड मोटरसायकल घेवन येता आनी ते सगळ्याक भोंवता सगळ्याक नुस्तें विकता आनी हे रजिस्ट्रेशन नांवा पुरतें उरलें 15 वर्सांचें रेजिडेंस तुमीच घातलेलें आसा. आयज आमचे गोंयकार थंय वयता आनी ते रजिस्टर करून घेता 500 रुपया भरता वर्साक आनी 500 रुपया भरून बसून तांकां सेक्युरिटी ना. स्पीकर सर म्हाका इतलें विचारपाचें आसा कित्याक म्हाका हे प्रॉब्लेम जाल्लो आसा जेन्ना हांव पुलिसांक कंप्लेन केली पुलीस म्हणटा आमचे कडेन कांयच पावर ना म्हणटा. हे फिशरीज डिपार्टमेंटान बरोवंक जाय फिशरीज डिपार्टमेंट तांकां काय बरयना ते कंप्लेन बीन काय घालिना हे फक्त रजिस्ट्रेशनाक म्हणटा. सो हे पयशे घेवप कित्याक म्हाजो प्रश्न इतलोच आसा सिंपल की तुमी आतां ही फॉर्म करता तुमी रजिस्टर जेन्ना करून घेता तांकां तेन्ना तुमी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय नुस्तेकाराक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. जेन्ना नुस्तेकार जो धंदो आसा तो धंदो मारपाक भायरसून कोण येता तेंचेर एक्शन घेवपाची जबाबदारी कोण घेतलो ही फिशरीज डिपार्टमेंटान घेवची पडली. सो म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की ते कंप्लेन करतले जावं वॉटेवर तेंचे कडेन कितें एक्शन घेवपाचो प्रोसिजर कितें आसा तो. स्पीकर सर आमी पयले सुवातेर रजिस्टर करता फक्त रजिस्टर केल्या उपरांत ज्यो डिपार्टमेंटासून कितें फॅसिलिटेट जाल्ले सबसिडी आसूं आनी कितें आसूं जाल्यार आयको येना तेंच्यांनी जे आयज उलयला ते सेक्युरिटी पळय वाटेर म्हणटा ते आमच्या हितून येयना तरी पूण तेजेर आमी विचार करता कारण कितें स्पीकर सर एक जे आमी नुस्तें विकता आनी थंय वाटेर कोण विकता आनी तेंच्या भितर कितें जाता जाल्यार तेका आमी कोणी पडोवंक शकना. पूण आमचे जे म्हणजे जेटीर आसूं आनी खंय आसूं जर आमचे कडेन रजिस्टर आसलो जाय जाल्यार तेका प्रोटेक्शन दिवप जेटी वयल्यान हे रजिस्टर तुमच्या अंडर करता जेन्ना फिशरीज रजिस्टर तरी घे रजिस्टर सेलर करता तेन्ना तुमी प्रोटेक्शन दिवंक जाय तांकां. रजिस्टर करता कृषी कार्ड दिता तांकां लोन गावपाक रजिस्टर करता तो आमचे कडेन नोंद करपाक रजिस्टर पूण आयकून तरी घे आतां रजिस्टर केलो आनी तो खंय पेडणे आनी खंय इकूंक गेलो आनी थंय कितें जालें तेका डिपार्टमेंट कशी जबाबदार आसता ते भायरसून बायकी घेवन येता हांगा चलयता नुस्तें विकता पाटले लावन तो पेटी लावन नुस्तें विकता हेजें प्रोटेक्शन तुमी दिवंक जाय न्हू तांकां. पुलीस म्हणटा आमी एक्शन घेवंक शकना. तेजेर विचार करता की तुम्ही आतां कार्ड सीएमान म्हटलं आपण कार्ड घालता म्हणून कार्ड करता म्हणटा कार्ड सिस्टम कर आनी तेजेर कंप्लेन रायज करा. प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम. तुगे आन्सर जो पड सांगता नो स्टडीज स्पीकर सर म्हाजो इतलोच हे आसा ताका सोंपोवन मरे स्पीकर सर म्हाजो इतलोच हे आसा की क्वेश्चन आर इज ओवर. आमचे गोंयकार नुस्तेकार कन्याकाल उल्लेख प्रोटेक्ट करपाक जाय. श्री निलेश कब्राल.
I rise to bring to the attention of this House an issue in the minds of the people in the neighboring areas of my constituency. Recently, a serious incident of house breaking and theft was reported from William Bhatti in Sage constituency, where unknown ministers allegedly broke open the door of a residential house during daytime and decamped with jewelry worth approximately 2.5 lakhs along with cash. Such incidents occurring in broad daylight have caused serious concern among residents of the surrounding areas as well. Sange shares close geographical area with Kuchorek, and therefore such criminal activities naturally create fear and anxiety among people and residing in the nearby villages as well. Many residents are now worried about the safety of their homes and property, especially during daytime when families step out to work. Incidents of house theft breaking not only disturb the peace but also erode the sense of security among citizens. It becomes important that the law enforcement authorities have proactively measures to such crimes and patrolling in vulnerable areas. आमचे स्पीकर सर घरान जावना पण आमचे देवळान जाले साईबाबा देवळांतल्यान काडले आमचे मोटरसायकल पायलट जे आसा तेजे लक्ष्मी आसा थंय ते फोडले पण अशे डे लायटान ह्यो गोष्टी जावपाक लागल्या पयर मंगलसूत्र चलता चलता मंगलसूत्र हात घातलो स्पीकर सर दोन कडेन सो हेजेर I would like to request to government to inform this house what immediate steps the government propose to take to strengthen the police, increase surveillance and prevent such incidents in Sange and adjoining areas along with Kuchone with the people. Speaker sir, कित्याक मंगळसूत्र हात घालून चलत चलत हांगासर हात घातले स्पीकर सर दोन कडेन. We'll take notes. Shri Yuri Almo. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the delays caused in rescue and clearance operations during disaster incidents. A recent example is the 18-hour rescue operation following the overturning of a Hindustan Petroleum Corporation Limited LPG tanker on National Highway 66 at Padi in South Goa. This incident highlights the state's lack of preparedness and the highly inadequate mechanisms currently in place for effective disaster management. Disaster management mechanism needs to be toned to the level and type of development that is planned and projected in the state. The delay was because of the absence of local emergency response vehicle and heavy-duty cranes, which had to be procured from Mangaluru and Karwar, respectively. This resulted in suspension of road traffic for 18 hours and railway traffic for 5 hours. The Disaster Management Authority should identify the gaps in this and other areas to ensure adequate preparedness and quick response to the accidents and disasters. Because I have raised the issue of the lack of preparedness in dealing with accidents and disasters in respect of industrial accidents, industrial fires, forest fires earlier in the House. We have to strengthen the Disaster Management Authority with modern equipment, trained personnel and clear protocol. This is not a major incident and still we took 18 hours to handle it. Because or whether this disaster management, I mean, Italy also disaster management itself is disaster. Otra all 18 hours we took to get a crane. This type of basic equipment, Mukhil Mantri, you have to look into this. You noted Speaker sir, हांव मॉनिटर केला ते हांव स्वता पर्सनली मॉनिटर करतालो फक्त थोडोसो प्रॉब्लेम ते क्रेन आनी हाज्या खातीर जालो. Shri Naik. मुखार जावपा शिरपणा मातशे. Speaker sir, attention of the House is drawn regarding 3rd April 2026 cut-off date for accepting applications under Majhe Ghar scheme Yojana. A large number of applications are still pending as they await consent letters from the Comunidad and administrator of Comunidad, while many others remain under scrutiny by the concerned authorities. In view of above, I urge government to consider extension of the said cut-off date in the public interest. Step government intend to take in this regard. So I request the Honorable Minister, Chief Minister. स्पीकर सर आम्ही अमेंडमेंट मूव केला ते आनी एका वर्सान डेट ताका वाडोवन दिता कारण सगळ्या जाणांक रेजिडेंट सर्टिफिकेट आनी कोमुनातीची हे मेळोंक ना म्हणून बऱ्याच जाणांचे प्रॉब्लेम उरला एका वर्सान आनी आमी एक्सटेंशन दिता. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, attention of the House is drawn among citizens regarding the menace of stray cattle across Goa, which has become a grave threat to public life and property. These cattle frequently occupy roads, particularly at night, leading to major accidents and endangering lives. Despite the government allocations of substantial grant amounting to rupees 21 crore 62 lakhs 50,135 rupees in the year 24-25 to address the issue, the problem remains uncontrolled, exposing shortcomings in enforcement and management.
The situation is further aggravated by the presence of stray cattle on Goa's beaches, which not only endanger tourists but also tarnishes the image of the state as an international tourist destination. This recurring problem undermines public safety and damages Goa's reputation as a premier travel hub. It is therefore imperative that the government outline categorical step it intends to take in this matter, ensuring urgent and effective measure to restore order, safeguard resident and visitor, and protect the state's global standing. Speaker. Shri Sankalp Amronkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the serious concern among the people of Goa, particularly in Mormugao Taluka, regarding the steep increase in the newly revised minimum land rates. The revised rate have reportedly increased in the range of 597 to 2,857% in various areas of Mormugao Taluka, which is excessive, unreasonable, and far beyond the reach of common men. This sharp rise has made it extremely difficult for the ordinary citizen to purchase land and has also resulted in substantial increase in stamp duty and registration charges. Additionally, the revision has tax implication for both buyers and sellers, further increasing the financial burden. Step the government intend to take in this regard. Noted. 2,857%. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I wish to raise an urgent matter regarding the management of open spaces in subdivided plots. It is observed that before issuing occupancy certificates, most of these open spaces areas are not transferred to the Panchayat and instead remains in the name of the owners. This lapse has led to widespread encroachment, with individuals using this space for personal purposes, thereby depriving the community of its rightful common areas. Such practice defeats the very purpose of reserving open spaces for the public use and weakens the authority of local self-governance. This trend is seen consecutively in villages like Digatpalli and Sanjay-Diaral, where community assets have been compromised due to such negligence. There is an immediate need for corrective action. I urge the government to ensure that all open spaces in subdivided plots are mandatorily transferred to the Panchayat before occupancy certificates are issued. Furthermore, strict action should be taken against Panchayat secretaries found guilty of negligence or complicity in such matters. This will safeguard community assets, prevent encroachment, and strengthen grassroots governance. Initiated as proposed by him, already the open spaces are automatically handed over to the panchayats. But some of the builders are adamant they don't want to hand over. So we are seeing what necessary action that can be taken and further beautification of those open spaces so that nobody can thereafter encroach and build something. We are working out a mechanism which that part perhaps will give to the Zilla Panchayats. Shri J. Tarolkar. Yeah, we'll get because we'll soon get a requisite amendment or change in the Panchayati Raj law. But it is not the panchayat. It should come from when doing the plot. That No cross talk. Honorable member, Atta this is jara zero hour plot mention. करता जाओ. Honorable I have to member, give it. Speaker, sir, point of पहिलीच्या order. आसपास जाय. Honorable member, There is demand, they can speak that time, I will J. reply Tarolkar. that time. J. Tarolkar. Let it not be a J. debate Tarolkar. during zero hour Yes, mention. sir, Start. all the open space building are Arey debate मागे कर मरे. Attention of the House is drawn regarding the long pending issue concerning the bank of the Mandre rivulet in the Mandre constituency. The repair and improvement of the river banks having remained pending due to non-availability of no objection certificate due to going disputes between landlords and Munkar. The step government intends to take regarding this. Because Honorable Chief Minister माशे नोट करचे इधर 4 किलोमीटर mention कर. Honorable member. साया उदकाची रिव्हलेट ती आणि दोशी सायडीन जर आम्ही प्रोटेक्शन वॉल बांधतले जाल्यार एनओसी मेळना मुणकारांना थंय कितें तरी सोल्युशन काडचें जेणे करून उदीक शेतीक लागून मेळटलें. एनी स्पीकर सर हांव लक्ष घालता. Shri Vijay Sadasa.
Speaker sir, I wish to draw the attention of the government to serious concerns as recently granted mining leases include houses, temples and agricultural land and pose a threat to nearby water bodies and ecologically sensitive zones. The government should take immediate and concrete steps to ensure that residential, religious and environmentally sensitive areas are fully protected. Speaker sir, बिशोलीन ब्लॉक नंबर 1 वेदांताक जो दिला तातून 200 घरां हा मुळगांव ग्राम देवी श्री केळबाई टेम्पल श्री सातेरी टेम्पल श्री महादेव टेम्पल आणि एग्रीकल्चरल लँड हा कुटण्या अशें जे हा ते हरवळे कॅचमेंट एरिया ऑफ हरवळे वॉटरफॉल एडजॉयनिंग टू देव रुद्रेश्वर देवस्थान. स्पीकर सर असोच नवो ब्लॉक जो ऑक्शन जावपाचो हा कुडहाम आजोबा टेम्पल. सो हे सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की आमची मायनिंगाची ग्रीड जी आहा ताजे खातीर आमच्या लोकांची देवाची नीड आमी सॅक्रिफायस करची न्ही. आय नीड एन एश्युरन्स दॅट दीस temples which have existed for generations should be protected and as per the regional plan 2021 थंय buffer zone जे आहा ते तांणी मानचे. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसान देवाचो कैवारी आपुणूच आसा हें दाखोवचें न्ही. सरकार एकूय देवूळ जे आसा पळय न्ही तें मोडपाक दिवचो ना आनी सगळीं देवळां जी आहा पळय न्ही ही लिदाच्या भायर आसा. आज हांव फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, चुकून सुद्दां म्हणजे माझे तर म्हणणें आसा की त्यांनी रुद्रेश्वर देवळाचो उल्लेख केलो फ्रॉम द वॉटरफॉल टू द ती 100 मीटर जे आसा पळय न्हू हे भायर आसा. बफर झोनांतल्यान 50 मिटरच्या भितर तांकां खोदकाम जे आहा पळय न्ही हे करपाकूच मेळपाना. मायन एक्सट्रॅक्शन हे करपाक मेळचें ना. स्ट्रिक्टली हे मायन्सान लेटरी रेडी केला. ऑब्जेक्शन घाल्लें 2024 ताका ऑलरेडी जे आसा पळय डीएमजी जे आसा पळय न्ही एका लेटरी रेडी केला ते ताका हँड ओव्हर करतले. स्पीकर सर, म्हजो हक्क आहा टू रेज इश्यूज मागीर ताका करवारी म्हणप आनी ते कॅटेगरायज करप सारकें न्ही. तुमी पयलींच जर घेतिल्ले जाल्यार हांव इश्यूज रेज करनासलो. तांणी रुद्रेश्वर देवस्थानान 2024 ऑलरेडी ताका लेटर रेडी केला, हँड ओव्हर करतले. Speaker sir, I rise to draw the attention of honorable government to the need to expedite the installation of a lift in the administrative building of the Vasco Civil and Criminal Court. A large number of litigants, advocates, members of public visit this court daily, including senior citizens and specially abled persons who face difficulty in climbing the stairs to access the upper floors. I request the government to expedite the work and complete it at the earliest, as Goa is a Divyang friendly state and it is important that public institutions like court are fully made accessible to all the citizens. Honorable CM मातशें intervene करचे आता लिफ्टाचो. स्पीकर सर, हांव लक्ष घालून पळयता. श्री वेन्से विएगस. Installation of temporary floating stations at various beaches. Fear and anxiety in the minds of local fishermen and the local MLA office also, panchayats, due to the letter coming from your department, that is the tourism department, asking for suggestions for installation of temporary floating stations at various beaches. These installations will disturb the fishing activities, displacement of local fishermen, safety concern, access restrictions, cultural impact, as well as the entire ecosystem could get disturbed. Also, such letters are sent to the panchayats without keeping our local MLA office into the loop, which creates unnecessary restlessness in the minds of locals. Benaulim constituency being a coastal belt with coastal beaches being naturally not suitable for these installations, we request you not to carry out these installations and come out with a clear letter and assurance that you will not go ahead with these floating installations. Steps the government would want to assure. Speaker sir, the zero hour mention जो आमचा colleague Bob Benzi Vegasan घेतला is related to the installation, temporary floating installations which are to be installed in 6 locations or different seas, coastline of Goa. This was included in the new tender of the lifeguarding agency. मेन हेतू आशिल्लो स्पीकर सर की ह्यो टेम्पररी फ्लोटिंग स्टेशन ज्यो घालता is for the safety of the tourists on the beaches. Deployment of such floating stations, Speaker sir, will aid in providing quick jet skis launch in case of rescue operations by enabling lifeguards to reach to the victim or drowning person in short time.
हे विचार घेवन आमी थंय इन्स्टॉलेशन केल्लें. इन्स्टॉलेशन करपाचें हें दवरिल्लें, प्रोविजन दवरिल्लें. काही जाग्यांचेर दे हॅड सम व्ह्यूज, सजेशन्स, कमेंट्स. सो एक दोन जाग्यावयल्यान आमी काडले आनी बाकीचे पंचायतींक आनी त्या फिशरमॅनाचे सजेशन्स घेवपाक लेटर बरयल्लें आसा. वी वील ऑल्सो टेक द respective coastal MLAs in confidence, talk to them. After their views and suggestions are taken, then only we will take the further decision. तो कॅन्सल केल ना ऑल ओव्हर गोवा हे Vivesh Borkar. इल्ल्यान जाय न्ही तें. Attention of the government is drawn to a disturbing news item published in yesterday's March 11 issue of the Navin Times, reporting that untrained and unqualified persons are increasingly performing cosmetics and dermatological procedures such as laser treatments, fillers, chemical peels, hair transplants in beauty parlors and unregulated clinics across Goa. Doctors of the Goa branch of the National Indian Association of Dermatologists, Venerologists and Leprologists have warned that such procedures, when carried out by unqualified persons, can lead to serious infections including hepatitis B, hepatitis C, permanent skin damage and other life-threatening complications. The misuse of steroid creams and potent medicines without proper prescriptions is also becoming common. This alarming trend poses a serious risk to the public health, particularly to young people who are attracted by aggressive advertising of cosmetic treatments without being aware of the danger involved. The people of Goa expect the government to immediately conduct inspections of beauty parlors and cosmetic clinics, strictly enforce medical and pharmacy regulations, and take strong actions against unqualified practices performing dermatological procedures so that such dangerous practices are stopped without delay. Speaker, so काल नवीन टाइम्साच्या न्यूजार येयल्लो आसा आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी एक्शन प्लॅन कितें आसा तोय आमकां सांगपाक जाय. स्पीकर सर, हांव FDA हाजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक लायता, पण ह्याच बरोबर हांवें तें म्हटलां पळय न्ही, अवेरनेस इज ऑल्सो मस्ट. आमकां कळपाक जाय की विथ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स कितें घेवपाक जाय तें. आमी बी कोणूय कितें प्रिस्क्रायब करता, कोणूय कितें वचून घेता, हें लोकांनी बंद करचें. ताच्या खातीर स्पेशली म्हणजे स्कीन स्पेशलिस्ट आर ते त्या खातीर कॉस्मेटॉलॉजीच्या पर्पजा खातीर कितें वापरप हें योग्य न्ही. बट एनी हांव तुवें सांगलां तें कन्सर्न बाय FDA जी आसा पळय न्ही, हांकां हांव स्पेशली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की हाजेर एक्ट जावं. Shri Rudolph Fernandez. Sir, fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel due to upcoming project in survey number 59/1 showing 10 to 15 meter road access which does not exist near Golebat, Shiren. What steps will the government take to resolve the same? Speaker sir, कित्याला चिंबला एक प्रोजेक्ट येता सर्वे नंबर 59/1 आणि हिंगासर लोकांचे विषय मांडतो, तो वाचून मांडतो. येस Honorable Minister. जातलो लाव उलयता ते हय वाजला न्हू वाजले ऑलरेडी वाजले या वाचलं. येस स्पीकर सर कितें आहा चिंबला गांवांत ऑब्जेक्शन हाडलेले आहा लोकांनी. एक प्रोजेक्ट येता आनी तितून फ्लॅट्स येता आनी प्लॉट्स येता आनी थिंगासर शिरेन गोले भाटाच्या लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा. आनी कितें आहा ते लोक कितें म्हणटा थिंगासर ग्राम सभाक पासून तेणी ऑब्जेक्शन घाल्लेलें आहा आनी तिका तो प्रोजेक्ट नाका कित्याक थिंगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. कित्याक उदकाचे प्रॉब्लेम जातले मागीर लायटीचे आनी रोड थिंगासर 10 ते 15 मिटर धायला आनी थिंगासर 100 मिटर भायर रस्तो ना. ते कशें पास जाले ते आमी नको. लोकांनी मागला की स्टॉप करचे म्हणून ते स्टॉप करचे आनी मेन इन्शुरन्स म्हणजे 15 स्पीकर सर, रायटिंगान तेणी दिवचे. रोड वाडोवचो ना. गिव वन कॉपी टू मी ऑल्सो. येस आनी रोड वाडोवचो ना मातशें इन्शुरन्स दी. Alice Lawrence. रोड वाडोवचो म्हणून मातशें इन्शुरन्स दी कित्याक लोकांच्या मनान कितें जालां ती घरां आनी तेंची शॉपां मोडून वयतली म्हणून ताका लागून हे मातशें इन्शुरन्स ऑनरेबल सीएमान म्हाका दिवचे. थँक्यू. Speaker sir, I may be permitted to mention a zero hour issue of high cost of reduced supply of beef in Goa. The attention of the House is drawn that one of the most important economical source of protein has become expensive. Rate chotta but rate down. Also, the supply has been drastically reduced. Given to understand two factors which are mainly contributing to the aforesaid clause. One,
the cow vigilant groups creating problem in the supply of beef in Goa. The rising export of beef to overseas has been contributed to fewer animals being brought for slaughter locally. The steps the government intend to take in this regard for making available economically priced beef around the year without any more hiccups, and especially important festivals of Eid and Easter also at the same time. So I would expect prices जो चडटा तो देवाना every time आज पेट्रोल आहा म्हणटले आता strike म्हटले आनी चडयतले ते देवाना. What steps you are going to take, Speaker sir? Both supply as well as Honorable Minister. Dr. Divya Rani. Speaker sir, attention of the House is drawn towards the grievances raised by the people of Sattari Taluka who have already constructed houses and have been issued EHN numbers by the local panchayat but are unable to obtain electricity and water connections till date, as High Court has directed to stop issuing electricity and water connections. I thank the Honorable Chief Minister for announcing in the budget that structures built on their own land will be eligible to receive an EHN from the local panchayats and obtain water and electricity. However, most of the houses in Sattari are under Alvara or encroached land. Panchayat has already issued the EHN numbers and has collected house tax from the applicants. Subsequently, Panchayat has also provided the no objection certificate for obtaining both tap water and electricity connections. However, departments have stopped releasing water and electricity connections, thereby depriving locals from the basic necessity of life. I request the Honorable Chief Minister to kindly consider providing water and electricity connections to the houses that have already been constructed, even if they are on encroached land, because they are ready for occupation, as the occupants have invested their lifetime savings and are currently left without access to essential services. स्पीकर सर, हे हांवें बजेटान अनाउन्स केलां, पण हे स्वताच्या जागेत बांदलेली घरां नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, परत एकदा गव्हर्नमेंट जागेचेर एनक्रोच करपा खातीर सुरवात जातले. म्हणून हांवें म्हटलें कोणी जर प्लॉट विकत घेवन घेतलं बांदलां आसत घर किंवा स्वताच्या जागेत बांदलां आसत जाल्यारूच ताका तो EHN नंबर मेळटलो आनी EHN नंबर मेळ्ळ्या उपरांत ताका लायट आनी उदक मेळटलें. ओके, ना जाल्यार जातलें कितें, परतूय आसा तशें कोमुदाद जाग्यांनी आनी हातूंत घरां बांदपाक सुरवात करतले. आमी फॉर सिंगल ड्वेलिंग हाऊस कंस्ट्रक्शन लायसन्स सिम्प्लिफाय करपाचें हा प्रोसेस. एकदम डायरेक्टली पंचायत लेवलाचेर आपलो जागो आसत जाल्यार डायरेक्टली तोय बी आमी अंडर प्रोसेस जाता तितके बेगीन सिंगल ड्वेलिंग हाऊस ताका परमिशन जे आहा पळय कंस्ट्रक्शन लायसन आनी ऑक्युपन्सी कंस्ट्रक्शन लायसन तेणी एप्लाय केल्या उपरांत एक 15 दिसाच्या भितर ताका मेळपाक जाय. इको प्रोसेस जो आहा पळय न्ही हो सिम्प्लिफाय करता, म्हणजे मागीर हो प्रॉब्लेम येवचो ना. ना जाल्यार जातलें कितें, EHN मेळटलें म्हणून परत एकदा लोक नव्यान सुरवात करतले. ते जावचेनी बांदलेले आसा त्या घरांक, आनी जे स्वताच्या जागेत आसलेली घरां किंवा आलवारा तो स्वताच्या नांवार आसपाक जाय, आलवारा किंवा आलवारा घेतलो तितक्याकूच मेळटा. हाज्या फुडें बांदून उपयोग ना, क्लियर हाज्या फुडें बांदून उपयोग ना. साहेब, टिल आता ऑलरेडी तांकां NOC दिल्या, EHN नंबर जेका दिल्ल्या तांकां मेळटली, तेच जाय, ते मेळटले. इवन इफ दे आर ऑन, इवन इफ दे साहेब तुम्ही बजेट ना साहेब तुम्ही बजेटान कितें म्हणलां, ओन लँड म्हणलां. ओन लँड किंवा जाका पयलीं आमी दिल्ले आसात, म्हणजे जाका कोणी EHN नंबर दिला तेणी जागो विकत घेतलेलो आसा किंवा हितून केल्ले आसा पळय तितक्याकूच परत नवीन बांदपाक न्हू. आमचे जागे अलवारा आणि एनक्रोच लँड. We'll verify and according to will give the instruction. Postpone calling attention. Shri Yuri Alemao, Leader of Opposition, Shri Alton Costa, Shri Carlos Ferreira, Shri Vijay Sardesai, Shri Venzi Vegas, Shri Viresh Borkar, Shri Cruz Silva, Sankalp Amankar, MLAs, please call the attention of the Chief Minister. आणि 10 मिनिटं एक्स्ट्रा घेऊया. तुम्ही रिप्लाय द्या. वाचून वाचता. Speaker sir, a baseline study was conducted to understand the feasibility to the implementation of the deposit refund system in the state of Goa by the Goa State Pollution Control Board through GIZ. A baseline study was conducted in the Tiswadi and Bardesh Taluka, which examined the production facilities for the beverages and breweries. Focused group discussions with the informal sector, hotel, MRF operator and scrap dealers. The Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 was amended by the Legislative Assembly and notified in the Government Gazette number so-and-so and dated 9th November 2023. The notification for the deposit refund scheme notified by notification number LS so-and-so dated 16th August 2024.
For creating awareness, following measures are being taken. The system operator has approached 144 number of the panchayat, which includes the one-to-one meeting with the local bodies. The appointed scheme administrator has conducted 9 webinars to spread the information regarding the DRS. One physical training is conducted with all the excise inspectors. One awareness meeting on DRS of the chief officer is conducted by the Department of the Municipal Administration. The system operator conducted one-on-one DRS explanatory session with all the BDOs at the village panchayat level. The scheme administrator committee has conducted the several meetings with the stakeholders and explained the same. The system operators shall also conduct the awareness through IEC activity to ensure the correct information and disseminated and awareness is created. Any concern shall be addressed by the system administrator committee. Concern over the RVMs are being addressed as below. The reverse vending machines have not been deployed as the scheme is not yet started. System operator is mandated and shall ensure the maintenance and upkeep of all the RVMs. Supermarkets, departmental stores shall be encouraged to act as a collection point by providing them the handle-free. Further, the such measures shall also increase the footfall in such stores automatically, thus incentives the stores. In addition to all the system operators shall also explore and come up with a model of the house-to-house, door-to-door collection of DRS packing by integrating the municipal panchayat workers, waste collectors and rag pickers and allied sector workers. Deposit refund scheme has no financial implication on the government and shall help the government to reduce the waste and which has to processed and thereby amount spent on such processing. Moreover, it will be reduce littering happening on a roadside, beaches, etc., and shall reduce the black spot as such as waste would be collected by unorganized workers in lieu of the deposit amount associated with it and thus help to maintain our state clean. Speaker sir, याच्याच बरोबर एक सांगपाक सोदता, आतापर्यंत हे केन्नाच्यान सुरू जातली हाजी डेट अजून नोटिफाय करूंक ना, हो फक्त कंटिन्युअसली अवेअरनेस करपा खातीर दवरला. इट विल टेक इयर ऑल्सो टू डू द अवेअरनेस ऑफ दिस स्कीम. करूंक ना अवेअरनेस, अजूनही हाजी डेट नोटिफाय करूंक ना केन्नाच्यान सुरू जातली. Honorable member. स्पीकर सर, तुका ताका मागीर उलोवपाक जाय ते तेणी उलोवनी, बट हांव एक कळपाक जाय म्हणून सांगता, आमी सिस्टम ऑपरेटर जो आसा तो इम्प्लिमेंट DRS करपाक फक्त ऑन बोर्ड घेतला टू डू द अवेअरनेस and it will take another 6 months or 1 year to do this awareness and which is appreciated by Niti Aayog also. पुराय देशात पहिलेच फावटी अशा पद्धतीचो प्रयोग सुरू जाला, कारण आम्ही पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर कंट्रोल घेतले आसत जाल्यार ह्या पद्धतीच्या सिस्टमांतल्यान वचपाची गरज आसा. गोंय हे पयले राज्य ठरतले. बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमकां म्हाका दिसता जर स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय जर दवरतले आसत जाल्यार हेंय करपाची गरज आसा. ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचो. बट अनलेस अँड अंटील जो पर्यंत आमी सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक ऑनबोर्ड घेयना, कॉन्फिडन्सान घेयना, तो पर्यंत ही स्कीम सुरू जावची ना. ही आत्ताच्या नाल्यार तुमी म्हणटाले ती आत्ताच्या घडीक कित्याक तर हेजो कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. इट वील टेक 1 year टू टेक देम ऑन बोर्ड, तांकां हेजो अवेअरनेस क्रिएट करपा खातीर. त्या खातीर हे नोटिफाय केला, ऑन बोर्ड घेतला आनी हेजो सगळो प्रोसेस जो आसा पळय न्ही हो आमी सुरू केल्लो आसा. The house is adjourned till 2:30.